आयज चवथ गणपतीचे घराघरांनी तशेंच सार्वजनीक स्थळांनी आगमन जाले। कोरोनाचे फाटभुंयेर सरकारी एसओपी बरोबरच स्वयंशिस्त बाळगून हो उत्सव मनोवचो पडटलो। कोरोनाचे सावट आसले तरीकय गोंयकारांनी उमेदीन गणेशाक येवकार दिलो। कांय जाणांनी ऑनलायनीच्या आदारार जाल्यार कांय जाणांनी पुरायतेच्या मार्गदर्शनान तेची प्राण प्रतिश्ठापना केली। घालुया गोंयभरच्या उमेदीच्या खेळांचेर एक नदर। हांव समेस्त सगळ्या लोकांक परत एकदा गणपतीच्यो खूप शुभेच्छा दिता। सार्वजनीक गणेश उत्सव आणि घरातलो गणेश उत्सव मोठ्या उत्साहांत ही चवथ मनोवची आणि चवथ मनयता आसतना कोविडाचोय प्रोटोकॉल आमी सगळ्यांनी याद दवरचो, कारण ताजेरूय आमकां सगळ्या जाणांक मात करपाचें आसा। निश्चितच हांव गणपती कडेन विनंती करता की गोंय राज्य आणि पुराय देश आणि जग हे कोरोना मुक्त जावचें अशी देवा कडेन प्रार्थना करता। हे दिवचल आणि नानोडा वाठारांतले कांय खीण। दिवचल बाजारांतले भौशीक गणपतीक भक्तांनी उमेदीन येवकार दिलो, जाल्यार कांय भक्तांनी गणेश मुर्तीची स्थापना करून पुजारतय केली। कोरोनाचे दीस आसले तरी गणेशाच्या आगमनाची खोशी खंयच कमी जाल्ली दिश्टी पडली ना। भौतेक सुवातांनी घरचे गणपती 1.5 दिसांच्या मुक्कामाक आसतले। भौशीक गणेश मंडळांचे निर्णया प्रमाण 1.5 वा 5 दीस गणेश मुक्कामाक उरतलो। आणि हे पणजी वाठारांतले श्री गणेशाचे आगमन आणि त्या उपरांत केल्ली प्राणप्रतिश्ठापना। सालाबादा प्रमाण पणजी पुलीस स्टेशनात, आल्तिनेवेल्या GRPत, मळ्यांतल्या मारुती मंदिरात, तशेंच पणजे गार्डन स्क्वेअरा कडेन आणि कदंबा बस स्टँडा कडले हे पळयात कांय देखावे। आरत आणि पुजा करून उत्सवाचो उत्साह वाडयलो। नाव अशोक पाटील, पणजीकर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचो अध्यक्ष आसा। आणि ह्या वर्सा आमी टेम्पोन पुजला। गव्हर्मेंटाची SOP आसा त्या प्रमाणे आमी ते पाळ्ळा, तशेंच लोकांनी पाळचे तशेंच। आणि फुडच्या वर्सा हे संकट आसा, कोरोना महामारी आसा ती नश्ट जावची, आनी सगळ्यांक आयुश्य आनी आरोग्य बरें दिवचें अशें मागता देवा कडेन। आनी सगळ्या गोंयकारांकूय मागता सगळ्यांचे पाळचे तेंच्यांनी आनी उत्सव साजरो करचो। गेल्या वर्सात बसत पुजलेलो तुम्ही? हय, गेल्या वर्साय आमी 1.5 दिसूच केल्लो आनी ह्या वर्साय आमचो 1.5 दीस आसा। दर वर्षीक आमचो 11 दीस आसता। दर वर्सा आमी मोठो मंडप घालता, पूर्ण रस्तो, सांस्कृतीक कार्यक्रम आसता, महाप्रसाद आसता, सत्यनारायण पुजा, गणवन हे सगळें जाता। ह्या वर्सा ते कांय ना। म्हणजे ही 2 वर्सां तुमी असं गाडयेन हे 2 वर्सां जाल्यार आमी अशीच करता। आनी फाल्यां आमचो विसर्जन आसा 4 उत्तर पुजा दनपार 12 करतले आनी 4 विसर्जन करतले। फेरीबोट रूट वर्षीक तोच, मात तसो मिरवणूक मोठ्या हितून ना। रुटान त्याच हितून वयतले, पारंपारीक आसा त्या हितून। नमस्कार, माझे नाव सदुमळी। हांव हांगा कदंबा गणेशोत्सव मंडळ हाजो सेक्रेटरी। सगळ्यात पयलीं हांव समस्त गोंयकारांक चतुर्थीच्यो शुभेच्छा दिता। शुभेच्छा दिता आसतना हांव प्रत्येकाक हें सांगता, तेंच्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क आनी सॅनिटायझर यूज करून खंयच्याय मंदिरांत प्रवेश करचो आनी सारकें सेफ रावचें। आपूण प्रत्येकान सेफ रावपाचें। तशेंच 1991 आमचो हो हांगासर गणपती आमी स्थापन केल्लो आसा। तो वेळ तो आज पर्यंत आमी जवळ जवळ 22-23 वर्सां हो गणेशोत्सव सेलिब्रेट करता। ह्या सगळो हो गणेशोत्सव आसा हो आमचो कदंबा कामगाराच्या वतीन आमी साजरो करता, जेणे करून हे कामगार प्रत्येक खेपो आपापल्या घरा कडेन पावना, म्हणून हो त्या टायमार गणेशोत्सव आमी साजरो केल्लो। तो आयज पर्यंत चालू आसा। वार्षिक आमी 9 दीस गणपती दवरताले, पूण यंदा कितें जालां, कोवीड महामारीमुळे गेल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा आमकां प्रोग्राम कांय करूंक मेळना, म्हणून आमी हो गणपती 1.5 दीस दवरपाचो चिंतला आनी आज आमी पुजा करून फाल्यां ताचें विसर्जन करपाचें चिंतलां। तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक हांव परत एकदा शुभेच्छा दिता। तेंच्यांनी मास्क, सॅनिटायझर आनी सोशल डिस्टन्स हे पाळून ह्या आमच्या गणेशाचें दर्शन घेवचें। देव बरें करूं म्हणटा। गोवा 365 खातीर दिवचल आणि पाळी कोठंबेच्यान महेश गोवेकार आणि पणजेच्यान इर्शाद शेख।